माझ्या सर आम्ही काही वचपाचे मग कर नाही ना मग कोण पास पाक मी ना मग पुढे सुद्धा मग आजरात ना सर काही नापास सुद्धा करणं मग आजरा कर सगळं म्हणून उडायला काही म्हणून वाचलं सर मग काही म्हणून वाचलं मुर्गे तर पोचताना म्हणून मुर्गे सुद्धा ना मग हमारा घर तोड़ा ना, हमको थोड़ा जगह मिला तो बस होता है, क्या करने का। अभी क्या किधर जाएगा आप? बच्चे स्कूल को जाता क्या करने का। हम लोग कुछ भी नहीं मिला, हम लोग पैसा भी नहीं, जगह भी नहीं, हम लोग रहने की घर भी नहीं है अभी, किधर भी जाने के लिए गाँव में कुछ भी नहीं है। JCBचं हो सगळं खर्च एक बिल्डराची जागा खाली करून दिवपाक ह्याच खातीर हे शासन ह्याच खातीर हो सरकार त्या गरीब लोकांचो कोणूच ना। आयज खंयच्याच मिनिस्टराक खंयच्याच CMाक आमच्या कोणाकूच हेंचेर कसलीच दया माया येवंक ना। रस्त्यार हाडून सोडलेले आहा तांकां ते सगळ्यात व्हडलो काळो दीस आयज बायणा डेमोलिशन जालो। ट्राय केली कितें हे आयज डेमोलिशन जे कॅरी आउट चल्ला बायणा बशिश्वर मंदिरा कडेन तो टोटली हांव जाल्यार म्हणटा हांगासर सरकारान ह्या गरीब लोकांचे खंय तरी मनीसपणाचे हेतून नात्यान तांकां लोकांक खंय तरी आयज आसरो दिवंक जातलो। घरां मोडली आयज रस्त्यार हाडली लोकांक तुमी पळयली आसतली कशी लोकांची डिफिकल्टी आहा। लोक आतां खंय वयतलो ही सगळी तेंची भुरग्यांची स्कुलाची भुरगीं हे सगळे घेवन खंय वयतलो। हांव सांगूंक सोदता आमी एक म्युनिसिपालिटी तर्फे एक रेजोल्युशन पास केल्लें डेप्युटी कलेक्टरान रेग्युलेशनाक तेंच्यांनी घातलेले आसले तेच्या अंडर ती खंय तरी डिसायड जावची आनी मागीर हांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेट करून मोडची म्हणून पण तेंच्यांनी एका दिसा भितर रिहॅबिलिटेशन रेग्युलेशनाक जी घातलेली एप्लिकेशनां ती डिसायड केली आनी व्हेरी नेक्स्ट डे डेमोलिशन ऑर्डर टेबलाचेर हाडून दवरली। ह्या लोकांक खंयच कसलोच आधार दवरूंक ना। आयज त्याच पद्दतीन हांगासर म्युनिसिपालिटीचे एरियेन सुद्दां घरां आसात आनी आनंद बोस म्हणून बिल्डर तेच्या एरियेन घरां आसात। सो दोनूय एप्लिकेशनां कशी भायर मारली एकूच रिजन प्रायवेट प्रॉपर्टीक आनी म्युनिसिपल प्रॉपर्टीक हो विचारपाचो आसा प्रश्न म्हाका। त्याच बरोबर आयज हांगासर देवळां येदी व्हडली देवळां ही येदो व्हडलो स्ट्रक्चर कितें वायट केलें देवान। आयज लक्ष्मीचें देवूळ मोडलें जाता हांगासर नवरात्रीचो दिवस चालू आसतना खूब म्हणल्यार खूब व्हडली दुखद आयज एक काळो दीस म्हणटा बायणाच्या नांवार आनी येदी व्हडली पक्को घरांचो स्ट्रक्चर आसतना